आयतार 17/9/2024 साद्या काळाचो 33वो आयतार मुखेल वोट तो लागीं पावला नियाळाक आधार एक पावलो आमगेर येवचो आसता तेन्ना ताका येवकार दिवंक आमी आमचें घर आनी सरभोंवती निवळ करून बरे तरेन न्हिदयतात जेवण खाण तयार करून सगळी घरची तयार आसतात ताका बरो येवकार आमच्या घरांत दितात नातालाचो काळ लागीं पावता म्हणटच जेजू येवचो जाला ताका बरे भाशेन आमच्या जिवितांत येवकार दिवया दानियेलाच्या पुस्तकांत देव आपल्या अंशभोरण्या वरवीं दुलांत निराशीपणांत आनी पातकांत पडलेल्यांक एक नवो बरवसो दिता तांकां नवो उजवाड बसयता हेब्रेवाचे चिटींत आमकां जेजू सोबोंडार आनी आमकां पातकांतलो सुरोंक दिसपट्टी आपलेंच बलिदान करतलो म्हूण उगडास करता मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या येण्याची आमकां खबर मेळटा जेजू मोग आनी होच मोग वांटूंक आनी आमकां पातकांतली वाटां आमच्या सांगातार जिवंक स्वर्गांतावन संवसारांत येता तो लागीं पावला तर ताच्या येण्याक आमी कशी तयार जातले पयली सुवातेर एक बरें गुमसार करून दिसपट्टी मिसांत वांटो दिवंक गरीब दुबळ्यांक आदार दिवंक पिडेवंतांक आनी एकसुऱ्यांक भेट दिवंक गरजेवंतांची सेवा करूंक कुटुंबांत तेळसाचे मागणे आनी देवाचे उतर वाचूंक नियाळूंक आनी जिवंक वावरूंक समुदायांत एकचाराच्या मेळाव्यांत वांटो घेवंक देवाचे उतर नियाळूंक आनी एकामेका पासत मागूंक जेजूच्या येण्याक आत्मीक तयारी करूंक वावुया म्हजो थाराव जेजूच्या येण्याक तयार जावन एक तरी मोगाल आनी दयाळ करतलें